राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. आतांले एक आहाजाचे आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण गमलें तेन्ना तिणें रोखडेंच रायड कुळेच्या सगल्यांक मारून उडयलें. पूण जेहोशेबा, जोराम राजाची धूव आनी आहाजाची भयण, हिणें आपल्या भावाच्या पुता जोआसाक व्हेलो आनी जी वेशी मारपाचें आसलें त्या राजांच्या पुता मदलो ताका गुप्ती व्हरून ताची नोशी बाराबर न्हिदपाच्या कुडान दवरलो. हे पोरी तिणें आतालीचे नोदरे सोडशिल्लो ताका लिपयलो आनी असो ताका मरणांतलो वाटायलो. तो आपले नोशी बाराबर 6 वर्सां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लिपोन रावलो. हो सगलो वेळ आताल्या देसांत राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जेहोदेन कारितांच्या शोधपोतींक आनी चौकीदारांक आपोवन धाडलें आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आपणा मुखार तांकां एकठांय केले. तांचे कडेन ताणें एक करार केलो आनी तांचे कडचो सोपूत घेवन सर्वेस्पराच्या घरांत राजाचो पूत तांकां दाखयलो. जेहोयादा याजनिकान सांगलोलें तशें शोधपोतींनी केलें आनी पाळी करून सोनवारा दीस भायर सरताले आनी सोनवारा दीस पाळी करूंक भितर सरताले त्या सगल्यांक घेवन हे शोधपोती जेहोयादा याजनिकाशी आयले. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आसलोले ते दाविदाचे भाले आनी दाळ याजनिकान त्या शोधपोतींक दिले. आपल्या हातांत हात्यारां घेवन चौकीदार मंदिराचे दोखिनेक ते उत्तरेक पर्यान वेदी आनी मंदिरा भोंवतणी उबे रावले. उपरांत जेहोयादान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकुट घालो आनी ताच्या हातांत आज्ञा पट्टी दिली आनी ताका मागलो आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परगट केलो आनी ताळयो पेटोवन तांणी हुवेल मारली, लामावक आमच्या राजाक. लोकांच्यो हुवेली आयकना फुडें आताल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. सोनवय प्रमाणे राजा खांब्याशी उबो आसलो आनी ताचे कुशीक सरदार आनी तुरतुरी वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक खुशाल बरीत जावन तुरतुऱ्यो वाजयतालो. हे सगळे पळयून आतालियेन आपली आंगवस्त्रां पिंजली आनी बोबाट मारली, घात घात. तेन्ना जेहोयादा याजनिकान लश्करी अधिकाऱ्यांक हुकूम घालो, तिका लोकां मदली भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचत तो ताका जिवोच मारात, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका मारूंक फावना अशें याजनिकान चिंतलोलें. तांणी तिका धरली आनी घोड्यांच्या दारवंट्यांतल्यान राजमहालाशी पावतच तिका जिवी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा आनी राजा आनी पोरची मदें एक करार केलो. ह्या करारा वरवीं आपूण सर्वेस्पराची परजा म्हूण पोरचेन मानून घेवंक जाय आसलें आनी तशेंच राजा आनी पोरचे मदें करार केलो. गांवच्या सगळ्या लोकान बालाच्या मंदिराशी वचून तें मोडून उडयलें. ताच्या वेदींचे आनी मुर्तींचे कुडके कुडके आनी वेदी मुखार मातनाक बालाच्या याजनिकाक जिवेशी मारलो आनी सर्वेस्पराचें मंदीर राखूंक याजनिकान राखणदार दवरले आनी गांवचो सगलो लोक आनंद भरीत जालो आनी शार शांत जालें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडला. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें. दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब.
आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडला. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार राजवट चलयतले नितेकाली. जबाब: आपल्या ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडला. खरेंच सर्वेस्परान सियोनसार विंचून काडला, तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांगा हांव सदां काळ जियेतलो, हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब: आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडला. थंय दाविदाक बोलवून सोंसोत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या माकलोल्याचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलों, पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजोळटलो. जबाब: आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विंचून काडला. खुशे मनान जीं कोण गरीब तीं खरेंच बागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसारान तुमकां थेंबे एकठांय करूं नाकात. थंय सानोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरताय. पूण स्वर्गांत तुमकां थेंबे एकठांय करात. थंय ताचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेबो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवती दोळो, म्हणटूच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. नियाळ आकादार. एका नितीदारान एक तरणाट्याक चोरयेच्या आरोपांत 10 वर्सांची बोनकूण फावो केली. तेन्ना तो तरणाटो उद्गारलो, म्हज्या आवय बापायन ल्हानपणी थावन गिरेस्तकायेचो मोग म्हज्या काळजांत घालो. हांव ल्हान चुकी करतालो तेन्ना म्हाका शिटकावंक ना देखून आतां सजा भोगूंक पावलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां संवसारी वस्तूंचेर दोळो दवरिनासतना ओत्मीक थेबे एकठांवंक उलो करता. संवसारी वस्तू आमकां तात्पुरती खुशालकाय हाडटात. जेन्ना त्यो आवंड्योवन तांचो मोग करता तेन्ना आमच्यान व्हडपण, आशा, गोर्फ उत्पन्न जाता आनी ओत्मीक काळोखांत बुडटा. पूण त्योच वस्तू जेन्ना देवान दिल्यात म्हूण मानून घेता त्यो आमी कुटुंबाचो एकचार बांदूंक वावुरता. तेन्ना आमी आमचें ओत्मीक जिवीत आनी दिशा उजवाडायता. पयल्या वाचपान आताली एक जुडाची निश्ठूर राणी संवसारी आशेन देवाची येवजण दुश्टपणी दाबूंक सोदताली. तिणें सगल्या रायाळ कुळेच्या मनशांक मारून उडयले. पूण तिका कळनासतना देवाच्या मंदिरान जिओसाक सांबाळून दवरलो आनी ताचे वरवीं तिचो भस्म जालो.
आयज खंयचीच संवसारी वस्त वो इच्छा म्हज्या आत्मीक जिविताक दामून दवरता जाल्यार ती पयसावून जिवीत उजवाडावंक आमी वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आयज आमच्या जिवितान खंयचीय वस्त आमच्या आत्मीक जिविताक एक आडखोल ती मागण्या वरवीं जिवितांतली काडूंक उडोवंक वावरुया.